आनी ह्या वर्साक बरें काम करून आमच्या सत्कार भावान भयणी बरी फॅसिलिटी दिवन हांगा बरें काम केलां तोच आमचो कालांगूट मतदारसंघाचो आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री मायकल लोबो हेच्या फुडाकारा सकल सगळें काम कसलें हांगा क्लास नासतना आमकां काम करता. खूब तेंपान कालांगुटान ग्रीनरी आनी शेत लावपाक सुरवात जाली. हेजे वचून लोकांनी दुसऱ्या गांवांनी वचून सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करना सरावंडींग गांवांनी आमच्या सायडीकच्या गांवांनी वचून सेम सुरवात केली. त्या बद्दल एक लँडमार्क प्रोजेक्ट कालांगूट पंचायतीन इंट्रोड्यूस करून तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी ही सुरवात गोवा गोईंग ग्रीनाची कशी एक सुरवात केली तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. मायकल लोबो बाबा आमचो ताणी सदांच तांकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी आय एम शुअर ही इज देयर विथ देम फॉर ऑल द गुड वर्क दॅट दे आर डुईंग. कॉंग्रॅच्युलेशन टू यू ऑल्सो सर फॉर दीस पायलट प्रोजेक्ट. गौशालान ह्या फावटी आमकां मॅन्युअर दिल्लें आसा ते टोटली ऑर्गॅनीक आसा. आनी पर्सनली हांवें गौशालान विजीट केला आनी थंयसर पळोवन येयला की जे वेस्ट आसा गायचे जे समजे जे शेण आसा तेजे मूत आसा ते रियूज करपाक तेणी एक तेजे ऑर्गॅनिझम आसा पळय दोन वेस्ट प्रोडक्टान एक्सक्रिटान या युरिनान ते परत यूज करपाक तेंच्यांनी एक बॉटलिंग या प्रोडक्ट सिस्टम केल्ली आसा. तितून जे युरीन आसा ते एज अ मॅन्युअर शेतान यूज करूंक शकता ऑर एज अ एडिटीव इन द सेप्टीक टँक यूज करीन जाल्यार एक बायोडायजेस्टर कसो फॉर्म जाता आनी ती तुमकां जी कॅमिकल यूज करता तेजे वास हे करपाक कंट्रोल करपाक ते गायच्या मुतान तुमी जर ते गायचे मूत जर हितून घालीत आमच्या सेप्टीक टँकान जाल्यार ते वास येना. कित्याक सद्याक कामूच करपाचें आनी एक आमचेर काळ येयल्लो आसा ज्या येणाऱ्या काळान ह्या आमकां आमची शेतां परत उगोवपाची आसात. ताका लागून प्रत्येक जशें आमच्या हनुमन होबळेन तुमकां सांगलां आसतलें की जे युरिया आनी बाकीचे जे केमिकल फर्टिलायझर आसा तितून आमची जमीन एकदम खंडर जाता, जी फर्टिलिटी वयता. म्हणून ऑर्गॅनीक मॅन्युअर हेचो प्रकल्प आनी आमकां आमच्या गोशाळे बरोबर टायअप करून कलंगूट पंचायत वीथ आमचो स्टार who believes in humanity, who believes in doing something new for the people, so आमचो बाब MLA मिनिस्टर मायकल लोबो तशेंच आमचे इतर शेतकरी हांगा जमल्या तेंच्यांनी एक कॉम्बिनेशनान हे सगळ्या गोष्टी करून घडोवन हाडल्या बद्दल हे खरेंच अभिनंदन. पंचायतीन खूब तुमकां मदत केल्ली आसा. हे ऑर्गॅनीक सारें आसा हेजो बऱ्यापैकी इफेक्ट आसा जे शेताचें जीवन राखपाक आनी आमचें जीवन राखपाक हेजो बऱ्यापैकी मदत जाल्ली आसा. हे 3 वर्सां पयलीं आमी बऱ्यापैकी तेजे प्रयोग करून पयल्ले आसा आनी तेजो रिजल्ट बरो गावल्लो आसा. तुम्ही जाणा की लास्ट इयर जेन्ना पॅन्डेमीक स्ट्राक जाल्ले द एंटायर इकॉनॉमी स्टॉप. खूब जाणांचे नोकरी गेले, खूब जाणांचे जे बिझनस जाल्ले सगळे बंद जाले. And that last year with the support of our MLA and Panchayat, we initiated this project called Kalangut Growing Green. And it's the last year the record जे आमचे आमकां आतां last 3 months we got a record. And the record is that 11,000 plus square meters of agricultural land in Kalangut was cultivated, which is quite a bit compared to before. 10 times more as per the agriculture department stats. 10 times more agricultural produce has increased last year. And that is why this year we want you all with the same passion. Like last year तुम्ही कहे केले बिओ येल्ले, then from panchayat side we supported you with the tractor. मागीर मिनिस्टरान आमकां हार्वेस्टर दिवन harvesting also was being done free. So this year right up from the seed जे आमी तुमकां आतां दिवपाचे आहा ट्रॅक्टर विल ऑल्सो बी फ्री. आनी लास्ट इयर खूब कंप्लेनी येयल्ली आहा की ट्रॅक्टर रोमताले इट कुड नॉट रो कित्याक ते 4x4 नासले. सो दॅट इज वाय पंचायतीन हॅज पुट अ रिक्वेस्ट इन अ न्यू ट्रॅक्टर गोण कम इन दीस वीक. आमकां सगळ्यांनी याचा तुम्ही फायदा घेवचो आनी पळय शेतां पळय आमी एक शेतकरी आमी शेतां करपी आमी सो हो तुमी फायदो घेवंक जाय आमच्या हेचो आमचे पंचायत तुमकां आदार करता पळय तेजो. आनी बरें पीक काडचें म्हणून तुमकां हांव विश करता सादारण बरें पीक काडचें म्हणून आनी बरे भाशेन शेतान काम करचें. आनी जे पळय दुसरे आमचे भाव कोण शेत पळय करिना तुमी तांकांय सांगचें आनी तेणीय फुडें सरून हें शेताचें पसून आमी शेतां करपाक आमी पसून फुडें सरचें. कित्याक खूब शेतां आहा आमची शेतां आमी आतां आपोवंक कमेस केल्या कित्याक ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी. खबर आमचे कसले दीस येयले आसात हांगा लोक जेवणा पासून बरेचशे जाल्ले आसात. सो देवान आमकां एक दिलेलें आसा हें शेतां आमकां दिलें आसा की कितें उत्पन्न करपाक. सो समजा तुमी बरे भाशेन उत्पन्न करतात म्हणून
पंचायतीन डिसायड केले ह्या वर्सा चानू चोडणकर शेतकारांक तेणे आदार करचो म्हणून तोय फुडें सरलो की आपूण आय एम रेडी टू हेल्प. सगळे एक रावन पंचायतीचे मेंबर 11 मेंबर एक रावन तेजे भायर तुमी सगळे शेतकार मदत करून हे फुडें वचपाचें काम करपाक जाय. वॉट एव्हर हेल्प जे कितें लागता ते दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. वी वील हेल्प. स्टार्टींग न्हय ते कितें तरी ती गुळी लागताली, गुळी कितें तरी म्हाका काल कोणें फोन मारून सांगले 100 पोतयो गुळी तुका आपूण धाडटा म्हणून. हांवें म्हटलें तुमकां जर तर ती अर्दे बॅगान जर तर जाता जाल्यार ती दिवया. पूण आतांच तेणें सांगलें बाबा आमचो हनुमान की गरज ना, पूण हांव नको, तरी आसतना लागता जाल्यार तुमी सांगा. वी वॉन्ट टू हेल्प. हेचे भायर हांवें सांगलां किचन गार्डन म्हणजे तुमच्या घरा फाटल्यान जे पोरसूं आसतले धाकटुलो जागो तितून भेंडे लावप, वायनी लावप आनी कसले बिन्सां भाशेची फ्रूट बेरिंग आनी व्हेजिटेबल्स हेचे बी तुमकां दिवपाची गरज आसा.